फेस्तां सोंपत नात तुमचे स्पीकर सर. एक सोंपता दुसऱ्यान स्टार्ट. ते होल्डिंगां मारपाची कमी करा. ती होल्डिंगां तुमची तोंडां पळोवन लोकांक वाज आयला. आमी तुमकां सगळें वळखतात, तुमचे मतदारसंघ तुमकां वळखतात. कित्याक जाय येदे व्हडले? म्हाका खबर आहा की इलेक्शना खातीर हें करचें पडटा तुमकां. इलेक्शन जावन तरी पांय पडटा मातशें बंद करा. म्हळ्यार इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटान 100 कोटी रुपया म्हणले 3 वर्सान गेल्या इव्हेंटाचेर. ते इव्हेंट बंद करपाक पांय पडटा हांव तुका. विकसित भारत विकसित गोवा 2047 47 नाका आतां हे उलयता मरे हांव. 47 मेरेन दवरशी आमकां. तुमकां दिसता हे पयशे आमी लोकांचे मोडटा ते सारखे दिसता तुमकां? बस शेड बांदून दिवपाची जी आहा पळय न्हू ती बांदून दिता. बरें कर. बरें तूं येवन वचूंक शकता अशी बिकॉज सर मातशें ते इव्हेंट खरें देवाचें कमी कर. विकसित फातोर्डा करता. अशें दिसता स्पीकर सर की खूब एश्युरन्सीस चड करून आमचो एश्युरन्स कमिटी चेअरमॅन सुशेगाद बसला हांगा. ते एश्युरन्सीस कितली एश्युरन्सां दिल्या ती सरकार पेंडींग सरकार ती इग्नोर करता आनी आमदारूय सुशेगाद बसला. स्पीकर सर आतां मेन एश्युरन्स पेंडींग करपाक कितें सरकाराचो एक्सक्यूज की वी डोंट हॅव मनी. यू डोंट हॅव मनी पूण सप्लिमेंटरी बजेटान तूं मागत ना. सो स्पीकर रियलिटी अशी आहा की जे ओपोजिशन लिडरान सांगला ते भशेन की तुमी इकॉनॉमी मिसमॅनेज करतात आनीक तुमी फक्त इव्हेंट करतात. पूण जाता तितल्या लोकांक तुमी गुंगेन दवरतात की सगळें बरें चल्लां आनी फेस्तां चालूच दवरया म्हणून. फेस्तां सोंपत नात तुमचे स्पीकर सर. एक सोंपता दुसऱ्यान स्टार्ट. हांव मातशें मागता स्पीकर सर हे प्रायम मिनिस्टर बी वतकर ते होल्डिंगां मारपाची कमी करा. ती होल्डिंगां तुमची तोंडां पळोवन लोकांक वाज आयला. फक्त तोंडात दिश्टी पडटा नवे फोटो नवी तोंडां. कितें आसा स्पीकर सर? एग्रीकल्चर म्हणटा एग्रीकल्चराचेर इतली तुमी होल्डिंग लायली. थंय भितर कांय ना लोकूच ना फेस्टिवलाक. अरे आतां हो एक्वा येदे व्हडलें जालें तो एक्वेरियम बरो आहा म्हणटात. नुस्तेकार तो आमचो एकलो कोण भाशण दिवपाक गेलो तो म्हणटा फुडें कोण मनीसूच ना. हें कितें स्पीकर सर? मातशें असले वेस्टफूल एक्सपेंडिचर करूं नाकात. म्हाका खबर आहा की इलेक्शना खातीर हें करचें पडटा तुमकां. इलेक्शन जावन तरी पांय पडटा मातशें बंद करा आनी खंय जाय थंय पयशे मातशे मोडा. आतां ते विकसीत भारत म्हणटा ते ओगीच जावचें ना इव्हेंट करून. विकसीत भारत करपा खातीर ना जाल्यार प्रधानमंत्र्याक आपयत रावचो पडलो. आमच्या मतदारसंघान प्रधानमंत्री येता आनी विकसीत जावपाक लागला. तशें तुमी मातशें करा. इव्हेंट्साचेर आमी इतले उलयले. मुखेलमंत्र्यान सारकें कॅट केलें त्या इव्हेंट्साचेर. आतां 29 कोटी मागता तो. म्हळ्यार इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटान 100 कोटी रुपया म्हणले 3 वर्सान गेल्या इव्हेंटाचेर. ते इव्हेंट बंद करपाक पांय पडटा हांव तुका. स्पीकर सर हे सरकार काम करता आणि ते शोकेस करपाक जाय. एखादो प्रोग्राम करप. कोणाक शोकेस करता? स्पीकर सर आमी कित्याक सर एखाद्या आतां पळय आमी एक्वा फिश फेस्टिवल केले. कित्याक इव्हेंट जाय? नुस्तेकारांक कळपाक जाय. कित्याक इव्हेंट जाय? हांव म्हणटा कितें बस स्टँड मडगांवचो बस स्टँड तूं आतां विकसीत भारत म्हणटा. हो इन्फॉर्मेशनाचे बंद कर 100 कोटी ताजेर मड तुका तो विकास पुरुशूय खुश जातलो. स्पीकर सर तेका निदान आतां फातोर्डा बस स्टँड जो आहा पळय निदान आतां बरो जालो पळय तो इव्हेंट केलो. म्हाका अश्युरन्स दी चल इव्हेंट तूं करता जाल्यार तो बस स्टँड सारको करता म्हणून. आतां हे जातकर मोदी येवन वतकर स्पीकर सर पळय इतले वर्सां तूं एडमीट करता की तो गोरवाचो गोठो असो बस स्टँड आशिल्लो. हें तरी एडमीट करता तूं? स्पीकर सर तो बरो नाशिल्लो इतके हांव एडमीट करता. सारको नाशिल्लो सामको शेबी पद्दतीत आशिल्लो. आमी विकसीत भारत विकसीत गोवा 2047 नाका आतां हे उलयता मरे हांव. 47 मेरेन दवरशी आमकां. स्पीकर सर आमी माननीय प्रधानमंत्रीचे प्रोग्राम विकसीत भारत विकसीत गोवा 2047 हो फातोर्डा मडगांवांतल्या त्या बस स्टँडाचेर करता. त्या निमित्तान आतां तरी तो निव्वळ जाला. तेका फक्त आतां फाटल्यान एक ती बरी एक बस शेड बीन करून जाय. व्हडलो बस स्टँड मागीर बांदता तेन्ना ना तो येवचोच ना. तो 2047 करुया. मागीर तो विकास पुरुशाक तो धाडटा वयर बी दिसता आनी मागीर करुया ताका तो. ना स्पीकर सर जावन मंत्री. स्पीकर सर हांव एक सांगता की बस शेड जी करून दिवपाक जाय पळय बरी वेवस्थीत रित्या. कारण थंयसर इंटरस्टेट बसीस येतात. सगळ्यो बसीस थंयच्यान पुणा परत मुंबय सगळ्यो बसीस थंयच्यान सुट्टा. ताच्या खातीर स्पीकर सर ती बरी बस शेड अरे बाबा विकसीत फातोर्डा करता. स्पीकर सर मातशें ते इव्हेंट खरें देवाचें कमी कर. विकसीत फातोर्डा करता. तुमकां हांव नकळो तुमकां कशें बरें दिसता तें खोशयेंसान म्हाजे हात घाला मरे. कितें इव्हेंट नवीनाचो फोटो येता रेजिनाल्डाचो येता
रवी नायकाचो आयलो आनी कोणाचो आयलो विश्वेश्वराचो जाल्यार चालूच आहा पेपराचेर बी सारके फ्रंट पेजी चालू आहा मागीर आनी कोण उरलो सुभाष फळदेसाय पर्पल फेस्ट बरें नॉट बॅड रियली गूड पूण येता आलेश सिगर वचून येवं ना तूं करशी कसलो इव्हेंट बी अरे सगळे उरता ते मदीं गोविंद गावडे सारको फुल ऑन आहा सो कोण उरल्या सगळ्यांचे फोटो घे ते व्हडले होल्डिंगा कितें हें आतां मातशें कमी करा मरे हें आमी तुमकां सगळें वळखतात तुमची मतदारसंघ तुमकां वळखतात कित्याक ते जाय ते व्हडले सुभाष शिरोडकर एक ना आतां तुमचो स्पीकर सर बसून घेत स्पीकर साहेब मातशें इव्हेंट कमी करपाक जाय तुमी बी सांगलें न्ही तुमकां दिसता सर म्हजे पर्सनल म्हणटा तुमी तुमचो अरे तुमकां दिसता हे इव्हेंट करता ते सारके हे पयशे आमी लोकांचे मोडटा ते सारके दिसता तुमकां तुम्ही स्पीकर सांगा सर काम केले खरं रे तुमचे काम ते मिनिट. नाल्यार म्हाका एक मिनिट फोटोज मुख्यमंत्री सोबत येत चल जालो तेका विकसीत फातोर्डा करपाक जाय तेजे उरला तो बस शेड बांदून दिवपाची जी आहा पळय न्हू ती बांदून दिता बरें कर बरें तूं दिता. येवन वचूंक शकता अशी सगळ्या बरें आसा बांदून दिता